गोयात उत्पादन असून लेगीत आमी आफ्रिकेतल्यान काजू आयात करतात। काजूक फावो ते दर दिवपा खातीर आणि गोयातल्यान काजू हेर देशात निर्यात करपा खातीर गोय सरकारान ही गजाल लक्षात घेवप भोव गरजेचे। ते भायर सरकारान शेतकऱ्यां खातीर उपाय येवजण काडपाक जाय। आज जो पयलींचो युनियन मिनिस्टर आसा सुरेश प्रभू वो आज गोंयांत आयिल्ले कडेन आसा आनीक आमी तेजे कडल्यान विचारून घेवया की तेजी एक स्वप्न आसलें। जो सुरेश प्रभू जो आसा हेजे एक स्वप्न आसलें की गोंय हें लॉजिस्टीक हब जावचें म्हणून। पूण लॉजिस्टीक हब कसलें? हें व्हडले व्हडले गाडयांचे व्हडले व्हडले कंटेनरान जर लॉजिस्टीक हब म्हणटे जे गोंयांचे फार्मर्स आसा गोंयची फार्मर्स आसा जे गोंयांत पिकता जर तुमी आंबे पणस कणगां काळगां ही गोंयांत त्याच बरोबर नुस्त्याचो धंदो जो नुस्तें ट्रेडिशनल फिशरमॅन मारतात आनीक हो गोंयचो धंदो हेजो तेका हें आसलें की एक हब जावचें म्हणून। पूण आज जेन्ना आमी तेका विचारलें आनी त्याच बरोबर काजू बियांचो हेजेर आमी तेका विचारलें त्या टायमार तेणें आमकां सांगलें की हे हब असली जावपा जाय। जेन्ना आमी तेका काजू बियांचेर विचारलें की काजू ज्यो बियो आसात ह्यो खंय तरी आतां गोंयची बियो आसात ह्यो डावन जायत गेले कडेन आसा आनीक आफ्रिके साकून ह्यो बियो गोंयांत एक्सपोर्ट जातात। ह्या हेजेर विचारलें त्या टायमार तेणें सुरेश प्रभून सांगलें की गोंयांत जर इतले काजू पिकता आनी गोंयांत हेंच जर काजू बियां आसा जाल्यार हेजेर सरकारान विचार करपाक जाय की आमकां भायर साकून आमी इम्पोर्ट करतले काय ना म्हणटे। जर भायर साकून करता जाल्यार हांगा ह्या गोंयच्या काजू बियांचो जो धंदो आसा हो काबार जातलो हेजेर तेणें सारखे हिंट दिले कडेन आसा। आनी ह्याच बरोबर आमी जेन्ना ह्या काजू बियांची खबर जी आसा ही जो प्रकाश वेळीप आसा तेज्यो कितल्योश्यो संस्था आसात आनी तो ह्यो काजू बी घेता हेका विचारले त्या टायमार तेणें हीच म्हायती दिली की भायर साकून जी बी येता ती सवाय पडटा आनी आमची म्हारग पडटा। आनीक तेणें सांगले कडेन आसा हेजे मुखार फार्मर्स जे आसात ह्या फार्मर्सां ह्यो काजू बियो लागवड करपाक गरज पडपा ना कित्याक बियां रेट ना जाल्यार ह्यो काजू करून फायदो कांय उरपा ना हे तेणें सांगले कडेन। गोव्यामध्ये काजू जास्त आहे पण आता आफ्रिकेसातून काजू येत आहे आणि गोव्याचे जरा डाऊन झालेले याच्यावर कसं काय करायचं? आणि सरकारने त्याच्यावर उपाययोजना केली पाहिजे। त्याचे दोन निम्या गोष्टी आहेत। एक तर आपल्याकडे काजू बी तेवढ्या प्रमाणात उपलब्ध असेल की ज्या काजू बी मधून आपण काजू तयार करू शकतो तर आयात करण्याची आवश्यकता नाही। पण समजा इकडच्याच काजू बी पासून काजू निर्माण करण्यामध्ये जी प्रक्रिया होते त्याच्यामधून जर आपल्या इकडच्या जास्त करून स्त्रियांनाच काम होतं तसं होत असेल तर त्यासाठी त्या प्रमाणात असेल। परंतु हे निश्चितपणे इकडचे जे कारखानदार आहेत त्यांच्या विचार संमतीनेच केलं पाहिजे, त्याला विचार करूनच केलं पाहिजे। ज्याचा फायदा आपल्या इकडच्या शेतकऱ्यांचं नुकसान होता कामा नये हे पाहिलं पाहिजे। गोवा 365 खातीर समृता खणगावकार, रमेश नायक राऊत आणि निखिल जल्मी।